उदय मडकईकर, मेयर ऑफ CCP, हाणें जो आज आपली प्रतिक्रिया दिल्या, इट इज रियली शेमफुल अशें म्हणपाक हरकत ना. आम आदमी पार्टीक दिसता की दिस इज टोटली शेमफुल की एक कमिशनर आयकना. क्वेश्चन अरायझीस हू इज हू, कोण व्हडलो कोण धाकटो, आनी तितून भितर लोकांक मार. नाव द मेयर क्लेम्स दॅट CCP commissioner is refusing to collect garbage from certain places. This is not the way administration functions. हाका कांयच खबर ना. In the bargain, they are killing whatever is left of this pretty town, Panaji. हांकां कसलोच अधिकार ना. Aam Aadmi Party is of the opinion that the government, if it wants to exercise control through the commissioner totally, जाल्यार ती CCP आनी नावांक दवरपाची गरज ना. यू हॅव द पावर, यू रिमूव देम. बट नाव आय एम टेलिंग यू वन थिंग. उदय मडकईकर should use the power given in the CCP Act itself and remove the commissioner. He should know that this is one act which gives the power to the elected body to remove the commissioner. ताणें रेजोल्यूशन घेवपाचें आनी कमिशनराक धांवडोवपाचो. Nobody should be made to suffer in the town because of these clashes. What I am saying is, a harmonious relationship is in the interest of the people. तुमकां जाय तशें तुमी वागतात. म्हाका एकच विचारपाक जाय, काजिनोक लायसन्सां दिता तुमी तांची ऑफिसीस बी, तेन्ना तुमचे क्लॅशेस कित्याक जायना तुज्यो आनी कमिशनराच्यो किंवा CCPच्यो. जेन्ना तुमी आतां पळय एक वॉटरमार्क आनी कितें न्यू रेस्टॉरंटां येता, खूब येता तें बिल्डिंगेचे परमिशन्स, लायसन्सीस, ह्या गोष्टींनी तुमचे केन्ना क्लॅश जाल्ले अशें आमकां आयकूंक मेळना. तर असलेच गोष्टींनी कित्याक जाता. पूण तें आसुनी, वॉट आय एम सेयींग इज द एडमिनिस्ट्रेटीव कंट्रोल ओवर द अफेअर्स ऑफ द टावन शूड वेस्ट विथ द CCP बिकॉज इट इज द इलेक्टेड बॉडी. कमिशनराक कितें स्वप्नां पडटलीं खंय प्रॉब्लेम आसा ती. दीस पीपल आर इलेक्टेड फ्रॉम देअर रिस्पेक्टीव प्लेसीस. ताणें हाडपाचें आनी ते प्रश्न मांडपाचे आसता. कमिशनरान बेश्टेच ते आपल्या हातान घेतलें म्हणून तें सारकें चलचें ना. आय एम टेलिंग यू. मनोहर पर्रीकरान तो एक्ट केल्लो तो कंट्रोल दवरपा खातीर, तितून अशी प्रोविजनां केल्ली कंट्रोल दवरपा खातीर, बट दॅट डजंट वर्क. आनी आतां धमकावपाचें की फ्लडिंग जालें जाल्यार आय एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, समबडी एल्स इज रिस्पॉन्सिबल. वाय पीपल शूड बेअर दीस brunt of all this? So the best advice, the chief minister should intervene in this matter and see that this is resolved. उठले सुटले कोण इमॅजिन सिटी म्हणून येता, कोण स्मार्ट सिटी म्हणून येता, कोण GSIDC म्हणून येता, कोण PWD म्हणून येता, कोण वॉटर सप्लाय म्हणून येता. तितून भितर प्रायवेट आनी कोण फोडपाक येता ते वायरी घालपाक पंचान जाय तें चल्लां कशेंच चल. तितून केन्ना हेंच्यो क्लॅशीस जायना. सगळ्यांचें सगळें पावता आसतलें. पूण म्हाका दिसता ओवरऑल कंट्रोल इलेक्टेड बॉडी कडेन आसपाक जाय. आनी ज्यो मदीं पळय एजन्सीज येता आपल्याक जाय तें करपाक, तांकां सगळ्यांक कंट्रोलान दवरपाक जाय, इन्क्लुडींग द कमिशनर. दॅट इज वॉट आय हॅव टू से.